गोंयांत आमी आमचे कडेन जे प्रमाणे डेटा आसा तो डेली मोर दॅन 50,000 to 60,000 बर्ड्स इम्पोर्ट जाता फ्रॉम अदर स्टेट्स लायक कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. दिस इज अ लायव्ह स्टॉक. आमी जे जिवंत कोंबडे म्हणटा त्यो आमी इम्पोर्ट. वेरेज तेजे पलीकडे आमचे ड्रेस चिकन येता जे स्लॉटर जावन येता तेजे हार्डली एक 10 टन पर्यंत सद्या एट प्रेजेंट तेजो रेशियो आसा. Once a time there were 833 farms in Goa, but right now hardly 20 farmers are there because of some issues in market, so especially rates. सो ते खातीर आमी हेजे मेकानिजम सगळें बशिल्लें आसा. ते तुमकां सविस्तर तेजी जी म्हायती आसा ती आमी 5 तारखेक सगळें डिक्लेअर करतले. तेजे खातीर आमचे ते प्रोग्रामाक जी आमी पोल्ट्री ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशनान एक सायट केल्ली आसा. ती सायटूय आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या हातीन इनॉग्रल जातली. तशेंच जे भायल्याच्यान गाडी येतात तांकां आमी QR कोड अलॉट करतले. तितून ते स्कॅन जातली. स्कॅन जाली म्हणटकीर ते बर्ड्स हेल्थी आसा या फ्री ऑफ डिसीज हे सगळें आमी तेजो मेकानिजम बसतले. आनी आमचो एक मुद्दो आसा जशें आमी गोंयांत आमचे नवे यूथ आसा तांकां आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून तांकां एक आमी बिजनेस करपाक एक मार्ग दाखयता. तेच प्रमाणे जे भायल्यान चिकन येता ते आमचे गोंयकार खाता. स्पेशली तुमकां खबर आसा ट्युरिस्ट हांगसर खूब आयिल्ले कारणान आमचे सेल भरपूर आसा. आनी चिकन हें जें आहा पळय सगळ्यांचे तो आतां डेली नीड्स जाल्ले आसा. सो ते चिकनाचें हायजीन मेंटेन करपाची जबाबदारी आमी घेतली. ती आमची सरकारा कडेन मागणी केल्या आमी आनी सरकारान तें आयकून घेतलां आमचें. आनी सरकारान आमकां सांगलां आपूण तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो, तुमी फुडें सरा. पण आमचे गोंयकारांक हो जो पोल्ट्री आहा पळय न्ही आमी गोंयांत स्टार्ट करून दाखया. म्हणजे तुम्ही आत्मनिर्भर जे भारत आसा तशेंच आत्मनिर्भर गोंय अशें करून आमी दाखोवया. एटलिस्ट पोल्ट्री सेक्टर जो आहा हो तुमच्या हातान आहा, तुमी ते करपाक शकता. त्या खातीर आमी तुमकां फूल सपोर्ट करता. वेगवेगळ्या गांवांत वेगळे रेट कितें आसता तुमचे? हय, रेट कशें आसता आतां सद्या कशें आसा आतां जे मार्केट आसा पळय न्ही ते सगळें गोवा जे मार्केट चलतलां स्पेशली लायव्ह बर्ड्साचे ते डिपेंड अपॉन कर्नाटका बेलगाम एरिया जो रेट आहा तेजे कन्सिडर चलता. इवनिंग आमकां डेली SMS येता ते प्रमाणे तो रेट डिक्लेअर जाता. तेजे पलीकडे तेजेर मार्केट चलता. आनी तें एकदां कितें कसो आसता फ्लेक्सिबिलिटी चड आसता तेका. एकदां 80 रुपीज आसता ऑर 120, 100 असो डिफरन्स रेट आसता. सो आमच्या आतां तरी गोंयांत जर तुमी भायर खंय तरी पळयत जाल्यार कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आसा तो मिनिमम 90 रुपीज आसा. 90 to 95 हेजे आसतात. ऑन एन एवरेज 100 भितर येता. सो आमच्या गोंयांत जे फार्मर आतां बंद जाल्या पळय ते कांय रिजन आसा ते खातीर म्हणजे रेट कॉम्पीट करपाक शकना. भायल्यान येता ते खंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. पूण तेजी आमी भरपूर स्टडी केली. लास्ट आतां 1 वर्स जालें आमी आमचे जे असोसिएशन फॉर्म केल्या रजिस्टर केले बिफोर सब रजिस्टर. सो तेजे नंतर आमी ह्यो स्टेप घेतल्यो म्हणजे गोंयांत आमी कसो कंट्रोल करपाक शकता. सपोज तरी आमचे आतां फाल्यां नवें फार्मर जालें तयार जालें जाल्यार तांकां एक बरो रेट दिवन ताका कसो आमी वयर काडपाक शकता सपोर्ट. आनी तेजे पळोवन दुसरो कसो फुडें येवपाक शकता हेजेरूय आमचो अभ्यास केल्लो आसा. आनी तेजोच प्रोग्राम जो आहा तो आमी आतां ऑर्गनायज करता 5 तारखेक. सो ते प्रोग्रामाच्या माध्यमाच्यान आमचे समस्त गोंयकारांक तेजी म्हायती मेळटली. तशेंच आमची सायट ओपन जातली. सायटीचेर विविध प्रकारचे म्हायती आसतल्यो जशें टॅक्निकल मागीर ताका डिसीज कसले आसता कशें करप हाव टू कंट्रोल आनी बाकीचे सेक्युरिटी आसा ती कशें हें करप ते सगळें तुमकां 5 तारखेक सगळी म्हायती तुमकां मेळटली. हॉर्टिकल्चराची जी रेट आसता पळय भाजयेची बी ती सगळ्यांक फ्लॅश जाता सगळ्या सेंटरांनी. तशी तुमची जी रेट कित्याक फ्लॅश जायना? ते कोण 180 काडटा कोण 150 काडटा अशें चलता. हो एक्चुली बरो पॉयंट. हेजेरूच आमी स्टडी करून आमी हें मेकानिजम बशिल्लें आसा. आनी ते खातीर आमी सरकारा कडेन गेल्ले आसा. कारण भायल्यान ज्यो गाडी येता हो बिजनेस आसा तो रातचो आसा. आमी तर तांकां हाडोवपाक गेले बाबा आमचे गोंयकार जाल्यार खंय तरी इश्यूज जाता. तुमी पळयता आतां खंय तरी कोणाकूय हाडयलें आमचे गोंयकाराक आमच्या अगेन्स्ट उबे जाता. म्हणजे कसलेय बिजनेसान प्रत्येक कडेन. पूण ताका एक्चुली ते कित्याक लागून करता तेजे कोण अभ्यास करिना. आतां पळय सवाय मेळटा म्हणून लोक खंय वता चिकन घेतात. बाबा ते एक तरी ब्रॉयलर तयार जावपाक जाय 1 किलो जावपाक जाय जाल्यार ताका मिनिमम 90 रुपीज ताका खर्च आसा. आनी तो हाडून बेळगांवच्यान जर हांगा हाडलो जाल्यार ताका तो 105 इतले पर्यंत पडटा कित्याक ट्रान्सपोर्ट आनी ताका वेट लॉस आसता. मागीर तो शॉपकिपर आसा पळय तेजे थंय तो कटींग करता आसतना ताका वेट लॉस जाता.
तशेंच तेगेले बाकीचे शॉपाचे आनी लास्ट कशें आसा बिजनेस म्हणटा कोणाक तरी बेनिफीट मेळपा जाय म्हणून करता तरी पूण ते कॉम्पिटिशन करतात आनी ते कमी रेटीन विकता पळय न्ही आनी लोक ते प्रिफर करतात सो तेजे फाटल्यान मेन रिजन म्हणल्यार कोणूच स्वता लॉस करून दिना बिकॉज ऑफ कॉस्टींग जेन्ना हे डिसीज पळय बर्ड्स आसतात स्पेशली ते जेन्ना येतात पळय न्ही तेच बर्ड्स हे तुमकां पळोवपाक मेळटा जे कमी रेटीन तुमकां मेळटा आनी जेका हायजीन मेंटेन आसना आनी हे तुमकां मोस्टली दिसता की अशें रस्त्यार जी शॉपां आसा पळय थंय तुमकां ते पळोवपाक मेळटलें जे तुमी स्टँडर्ड शॉपांनी गेले थंय एक रेट मारलेलो आसतलो तो रेट फॉलो करता तशेंच आमचे ऑल गोवा जे शॉपकिपर असोसिएशन आसा तेंचे डेली इवनिंग ते रेट काडटा तेंचे भितर आनी तो हें करता सो आमचें मेकॅनिझम अशें आसा की आमी वेरी सून ऑल ओवर गोवा एकूच रेट तुमकां मेळटलो आनी तो 3-3 म्हयन्यांनी चेंज जातलो कित्याक तुमी आतां विचारल्या बद्दल एक कोण 180 विकता कोण 120 मेळटा तें जावपा ना खंय तरी तुमकां बरो रेट मेळटलो आनी तेजे खातीर एक खंय ते म्हारगाय कमी जातली आनी आम आदमी आसा पळय न्ही म्हणजे आमी मिडल क्लास लोक ते चिकन खावपाक तांकां त्रास जावपा ना आनी बरें एक हायजीन चिकन मेळटलें अशें न्ही की आमी रेट कमी करता आनी तुमकां मेळटा ते खावयतले तर ना रेटूय तसो आसतलो नॉर्मल आसतलो आनी तुमकां चिकनूय बरे क्वॉलिटीचें मेळटलें आनी हायजीन मेळटलें अनहायजीन म्हणलें आतां मोस्टली तुमी तरी पळयत न्ही फॉर एग्जाम्पल आतां मडगांव सायडीच्यान दिल्लीच्यान बसून जे फ्रोझन चिकन येता तेका खंय तरी तें अनहायजीन आसता ना FDA रूल कसो आसा FDA जेन्ना चिकन कट जाता कसले प्रोडक्ट कट जेन्ना खावपाचे हॉटलांत पावता तेन्ना रोल FDA इनवॉल्व आसता अंटील हें म्हणलें ते ना लायवाचे तुका एनिमल कंट्रोल करपाक शकता तुमी सांगलें आतां प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर तुमी वॉच दवरितले आनी आतां म्हणलें अशें अनरजिस्टर्ड जावन कोणी आयले जाल्यार तेंचेर कितें वॉच आसा तुमची आतां आमी एज पर आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या ते प्रमाणे आमकां सरकारा कडेन आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसा की प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर आमकां एक थंय जागा दिवचो जेणे करून आमी थंय आमचो मनीस प्रोवायड करतले आनी ते माध्यमाच्यान आमकां जे आमचें मेकॅनिझम आसा तें आमकां स्मुथली थंय चलोवपाक मेळटलें कित्याक आमी तुमकां सांगलें ते प्रमाणे आमी स्कॅनर बी सगळें आहा तो डेटा जो कलेक्ट करपाचो आसा तो थंयच्यानूच आमकां मेळटलो आनी बेश्टे नोंद नासतना जो नोंद नासतना जाल्यार ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे स्पेशली एनिमल हजबंड्री हे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन कंप्लेन करून तेणी इमिजिएट एक्शन घेवची ही आमची एक सरकारा कडेन मागणी आसा